म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. आमचो देश ह्या दिसांनी एके वटेन पावसाचो आनंद घेत आसा जाल्यार दुसरे वटेन हिंदुस्थानाच्या दर एका कोनशांत खंयच्या ना खंयच्या तरेचो उत्सव आनी यात्रा चालू आसतात. दिवाळे मेरेन सगळें हेंच चलता आनी घडये आमच्या पुर्वजांनी ऋतुचक्र, अर्थचक्र आनी सामाजीक जिणेची वेवस्था मोठ्या कळाशेन अशे तरेन बसयल्या की खंयचेच परिस्थिती भितर समाजांत केन्नाच सुस्ती येवची न्हय. फाटल्या दिसांनी आमी जायते सण मनयले. काल हिंदुस्थानभर श्रीकृष्ण जन्माचो उत्सव मनयलो. कोण पूण कल्पना करूंक शकता की तें व्यक्तिमत्व आसलें तरी कशें? आयज हजारांनी वर्सां उपरांत लेगीत दर एक उत्सव नवेपण घेवन येता, नव्यो प्रेरणा घेवन येता, नवी उर्जा घेवन येता आनी हजारांनी वर्सां आदली ती पोरणी जीण अशी की आयच्या समस्यांचेर लेगीत देख दिवंक शकता, प्रेरणा दिवंक शकता. दर एक मनीस श्रीकृष्णाचे जिणेंतल्यान वर्तमान काळांतल्या समस्यांचेर उपाय सोदूंक शकता. इतलें सामर्थ्य आसून पसून तो केन्ना रास क्रिडांनी रमता, तो केन्ना गायां मदीं जाल्यार केन्ना गवळ्यां मदीं, केन्ना खेळ खेळटा जाल्यार केन्ना बासरी वाजयता. समजुपाक सोंपें न्हय अशें विविधतायेन भरिल्लें हें व्यक्तित्व. अप्रतीम सामर्थ्याचो तो धनी खरो, पूण समाज शक्तीक तो समर्पीत आसा, लोकशक्तीक तो समर्पीत आसा. एक लोकसंग्राहक ह्या रुपांत नव्या मानांकांची थापणूक करपी हें व्यक्तित्व. इश्टागत कशी आसची जाल्यार सुदामा भेटेची ती घटना कोण विसरपाक शकता? आनी झुजाचे भुंयेर इतल्या सगळ्या सामर्थ्यांचो धनी आसून लेगीत सारथ्याचें काम स्विकारप. केन्ना तळपां उबारलीं जाल्यार केन्ना जेवणाच्यो पत्रावळी उखल्ल्यो. म्हळ्यार ताच्या दर एका कृती भितर नवेपण अणभवपाक येता. आनी ताका लागून आयज जेन्ना हांव तुमचे कडेन उलयत आसां तेन्ना दोन मोहना कडेन म्हजें लक्ष वता. एकलो सुदर्शनधारी मोहन आनी दुसरो चरखाधारी मोहन. सुदर्शनधारी मोहन यमुनेचो कांठ सोडून गुजरातांत दर्या देगेर वचून द्वारका नगरी भितर थिरावलो. जाल्यार दर्या देगेर जल्मल्ल्या मोहनान यमुनेच्या वाठारांत येवन जिणेचो निमणो स्वास दिल्लींत घेतलो. सुदर्शन चक्रधारी मोहनान त्या काळावेले परिस्थितींत हजारांनी वर्सां पयलीं लेगीत युध्द जावचें न्हय देखून संघर्श टळचो म्हणून आपणाले बुद्धीचो, आपणाल्या कर्तव्याचो, आपणाल्या सामर्थ्याचो, आपणाल्या चिंतनाचो उपाट उपेग केल्लो. आनी चरखाधारी मोहनान लेगीत एक असो मार्ग वेंचून काडलो स्वातंत्र्या खातीर, मानवतेच्या मुल्यांची जतनाय घेवपा खातीर, व्यक्तित्वाच्या मुळाव्या तत्वांक बळगें मेळोवन दिवपा खातीर. स्वतंत्रतायेच्या आंदोलनाक ताणें एक अशें रूप दिलें, अशी दिका दिली की जी पुराय विश्वा खातीर अजापाची गजाल जावन आसा. आयजूय तें एक अजाप जावन आसा. निस्वार्थीपणान केल्ल्या सेवेचें म्हत्व आसूं नाजाल्यार गिन्यानाचें म्हत्व आसूं, नाजाल्यार जिणेंतल्या तमाम चडट्या देवतेच्या वाटेर हांसत हांसत चलपाचें म्हत्व आसूं, हें आमी भगवान श्रीकृष्णाच्या संदेशांतल्यान शिकतात. आनी देखूनच श्रीकृष्णाक जगतगुरू ह्या ताच्या रुपानूय वळखतात. कृष्णम वंदे जगतगुरूम. आयज जेन्ना आमी उत्सवांची चर्चा करतात तेन्ना भारत एका आनीक व्हड उत्सवाचे तयारीत गुंतला. आनी भारतूच न्हय, अख्ख्या संवसारांत लेगीत ताचीच चर्चा चलता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव म्हणटा ती खबर जावन आसा महात्मा गांधी हांच्या 150व्या जयंतीची. 2 ऑक्टोबर 1869 पोरबंदर दर्याचे देगेर जे सुवातीक आमी किर्ती मंदीर म्हणटात त्या धाकट्याशा घरांत एका व्यक्तीचो न्हय, एका युगाचो जल्म जाल्लो. जाणें मनीसकुळयेच्या इतिहासाक नवी दिका दिली, नव्या पावंड्याची थापणूक केली. महात्मा गांधीजी म्हणटकच एक एक गजालीची सदांच याद जाता. एके तरेन तांच्या जिणेचो तो एक वांटोच जावन आसलो आनी ती गजाल आसा सेवा, सेवाभाव, सेवेचे बाबतींत कर्तव्यपरायणता. तांची आख्खी जीण पळयली जाल्यार सावथ आफ्रिकेंत जे लोक वंशवादाच्या भेदभावा कडेन झुजताले त्या लोकांच्या समुदायाची तांणी सेवा केली. आनी त्या काळार ती गजाल ल्हान सानातली नासली. चंपारण्यात भेदभावाचे बळी थारिल्ल्या शेतकाऱ्यांची तांणी सेवा केली.
कामाक फावता तें मोल मेळनाशिल्ल्या गिरणी कामदारांची तांणी सेवा केली. तांणी गरीब, निराधार, दुबळ्या आनी भुकेल्ल्या लोकांचे सेवेक आपणाल्या जिणेचें परम कर्तव्य मानलें. म्हारोगाच्या संबंदांत कितले भ्रम आसले ते नश्ट करचे खातीर स्वताच ते म्हारोग्यांची सेवा करताले आनी आपणाल्या जिणेंत सेवेच्या माध्यमांतल्यान देख घालून दिताले. सेवा तांणी उतरांनी न्हय, करून दाखोवन शिकयली. सत्या कडेन गांधीजींचें नातें जितलें अतूट आसा, सेवेचे बाबतींत लेगीत तितलेंच अभिन्न नातें आसा. ज्या कोणाक जेन्ना ज्या जाग्यार गरज पडली, महात्मा गांधी सदांच सेवे खातीर थंय उपस्थित आसताले. तांणी फकत सेवेचेरूच भर दिवंक ना, सेवेक जोडून आशिल्ल्या आत्मसुखाकूय तांणी महत्व दिलें. आनंदा सयत केल्ले सेवेंतूच त्या उतराची सार्थकता आसा. सेवा परमो धर्म. पूण तेंच बराबर बऱ्यांतलो बरो आनंद, स्वांत सुखाय ह्या भावनेचोय आस्पाव सेवा ह्या उतरांत जाल्लो आसा. ही गजाल आमी बापूजीच्या जिणेंतल्यान बेस बरे तरेन समजून घेवंक शकतात. महात्मा गांधी अगणीत लोकांचो आवाज जालेच, पूण मानवतेचें मूल्य आनी मनशाच्या महानतेचो ते एके तरेचो विश्वाचो आवाज जावन गेल्ले. महात्मा गांधी खातीर व्यक्ती आनी समाज, मानव आनी मानवता हातूंतूच सगळें कितें तें आस्पावीत आसलें. जावं तें मागीर आफ्रिकेंतलें फिनिक्स फार्म वा टॉल्स्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम जावं वा वर्धा, सगळ्याच जाग्यांचेर आपणाल्या एका आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन समाज संवर्धन, कम्युनिटी मोबिलायझेशन हे गजालीचेर तांणी सदांच भर दिलो. म्हजे खातीर ही व्हड भाग्याची गजाल की महात्मा गांधी कडेन संबंदीत अशा जायत्या स्थानांनी वचून तांकां नमन करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. हांव सांगूंक शकता की गांधी सेवा भावांतल्यान संघटन भावाकूय बळ दीत रावताले. समाज सेवा आनी समाज संवर्धन, कम्युनिटी सर्वीस आनी कम्युनिटी मोबिलायझेशन ह्योच त्यो भावना जांकां आमी आमच्या वेवहारीक जिणेंत आपणावपाक जाय. महात्मा गांधीक खरेलेपणान हीच खरी श्रद्धांजली, खरी कार्यांजली थारतली. अशे तरेचे मनोवपाचे दीस जायते येतात आनी आमी तांचे कडेन समरसूय जातात. तरी पूण महात्मा गांधी 150 हो दीस असोच येवचो आनी असोच वचचो हें आमकां मंजूर आसा व्हय? ना ना म्हज्या देशवासियांनो, आमी सगळे जाण आमकांच विचारुया, चिंतन करुया, मंथन करुया, भौशीक रुपानूय भासाभास करुया. आमी समाजांतल्या आनीक लोकांक मेळून, सगळ्या थरावेल्या लोकां वांगडा भरसून, सगळ्या पिरायेच्या लोकां कडेन भरसून, जावं ते गांवांतले, शारांतले, जावं दादले जावं बायलो, सगळ्यांक वांगडा घेवन समाजा खातीर कितें करूंक शकता, एक व्यक्ती ह्या नात्यान हांव त्या यत्ना भितर म्हजें म्हण कितें घालूं, म्हजे कडल्यान व्हॅल्यू एडिशन कितें आसचें, सामुहीकतेची आपणाली एक अशी तांक आसता. ह्या पुराय गांधी 150 कार्यावळींत सामुहीकताय आसूंक जाय आनी सेवाय आसूंक जाय. आमच्या आख्ख्या गल्लींतले सगळे जाण आमी एकठांय जमून कित्याक फुडें सरचें न्हय. धरुया आमची फुटबॉल टीम आसा जाल्यार फुटबॉल टीम फुटबॉल तर खेळटलीच, पूण घडये गांधीजींच्या आदर्शांक पाळो दिवपाक अनुरूप अशी एखाद्री सेवाय टीम दिवंक शकतली. आमच्यो लेडीज क्लब आसात. अर्विल्ल्या युगांत लेडीज क्लबची जी कामां आसतात ती करपाचीच. लेडीज क्लबांतल्यो सगळ्यो इश्टिणी एकठांय येवन कसलें ना कसलें सेवा कार्य सांगातान करतली. आमी कितलेशेंच करूंक शकतात. पोन्नी पुस्तकां जमोवची, गरिबांक ती वाटची, गिन्यानाचो प्रसार करचो आनी हांव मानतां लागीं लागीं 130 कोटी देशवासी लोकां कडेन 130 कोटी कल्पना आसात. 130 कोटी उपक्रम जावंक शकतात. कसलीच शीम मेर ना हांगा. जें मनांक भावत बस सदिच्छा आसची, सदहेतू आसचो, सद्भाव आसचो आनी पुरायपणान समर्पण भावनेन केल्ली सेवा आसची. तिवूय स्वांत सुखाय, एका अनन्य आनंदाच्या अनुभुती खातीर आसची. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, थोड्या म्हयन्या आदीं हांव गुजरातांत दांडी हांगा गेल्लो. स्वतंत्रतायेच्या आंदोलनांत मिठाचो सत्याग्रह दांडी हो एक महत्वाचो असो टर्निंग पॉयंट जावन आसा. दांडीत हांवें महात्मा गांधी हांकां समर्पीत अत्याधुनीक अशें एक म्युझियम उक्तायलें. हांव तुमकां मुजरत आग्रह करतां की तुमी
महात्मा गांधी कडेन संबंदीत अशा खंयच्या तरी स्थानाची यात्रा मुजरत करची, जावं तें खंयचेंय स्थान, देखीक पोरबंदर, साबरमती आश्रम, चंपारण, वर्ध्याचो आश्रम आनी दिल्लींतले महात्मा गांधी हांचे कडेन संबंदीत स्थान आसूं. तुमी जेन्ना अशा स्थानाचेर वतले तेन्ना तुमचें छायाचित्र सोशल मिडियाचेर घालचें. ताका लागून आनिकूय लोकांक प्रेरणा मेळटली. चित्रां वांगडाच तुमच्यो भावना उक्तावची 2-4 वाक्याय बरयात. तुमच्या मनांत उदेल्ल्या भावना भितर खंयच्याय साहित्य कृती परस चड ताकद आसतली आनी घडये आयच्या समयाक तुमचे नदरेंतल्यान, तुमचे लिखणेंतल्यान बरयल्लें गांधीजीचें रूप घडये चड समर्पक थारतलें. येता त्या काळांत कितल्योश्योच कार्यावळी, सर्ती, प्रदर्शनां हांच्या आयोजनाची येवजण आसा. पूण ह्या संदर्भांत एक गजाल खूबच रसपूर्ण आसा जी हांव तुमचे कडेन उक्तावंक सोदतां. व्हेनीस बिएनायल नांवाचो एक खूब प्रसिद्ध असो आर्ट शो आसा. थंय अख्ख्या जगांतले कलाकार वांटो घेतात. ह्या वेळार व्हेनीस बिएनायलच्या इंडियन पॅव्हिलियन भितर गांधीजींच्या यादीं कडेन संबंदीत खूबच इंट्रस्टिंग प्रदर्शन भरयिल्लें. तातूंत हरिपुरा पॅनल्स विशेश लक्ष ओडून घेवपी आसलें. तुमकां याद आसतली, गुजरातांतल्या हरिपुरांत काँग्रेसीचें अधिवेशन जाल्लें, जंय सुभाषचंद्र बोस हांच्या प्रेसिडेंट इलेक्ट जावपाची घटना इतिहासांत नोंद जाल्ली आसा. ह्या आर्ट पॅनलाचो एक खूबच सोबीत असो भूतकाळ आसा. हरिपुरांतल्या काँग्रेसीच्या सेशना आदीं 1937-38 सालांत महात्मा गांधी हांणी शांतीनिकेतन कला भवनाचें तेन्नाचे प्रिन्सिपल नंदलाल बोस हांकां आमंत्रीत केल्लें. गांधीजींक जाय आसलें की तांणी भारतांत रावपी लोकांची जीण कलेच्या माध्यमांतल्यान दाखोवची आनी तांच्या ह्या आर्टवर्कचें प्रदर्शन अधिवेशनाच्या वेळार जावचें. हेंच ते नंदलाल बोस, जांचें आर्टवर्क आमच्या संविधानाची सोबा वाडयता, संविधानाक एक नवीच वळख दिता आनी तांच्या ह्या कला साधनेन संविधाना वांगडाच नंदलाल बोस हांकांय अमर केल्यात. नंदलाल बोस हांणी हरिपुराच्या आशिकुशीक गांवाची भोंवडी केली आनी निमाणें ग्रामीण भारताची जीण दाखोवपी थोडे आर्ट कॅनवास केले. ह्या अनमोल कलाकारीचेर व्हेनीस हांगा जबरदस्त चर्चा जाली. परत एक पावट गांधीजींच्या 150व्या जन्म जयंतीची परबीं दिवन दर एका हिंदुस्तानी कडल्यान हांव कसल्या ना कसल्या संकल्पाची अपेक्षा धरतां. देशा खातीर, समाजा खातीर, कोणाय दुसऱ्या खातीर कितें ना कितें करपाक जाय, हीच बापूजीक बरी, खरेली आनी प्रामाणीक कार्यांजली थारतली. माय भारतीय सुपुतानो, तुमकां याद आसतली, फाटल्या कांय वर्सां सावन आमी 2 ऑक्टोबराच्या आदीं सादारण 2 आठवडे स्वच्छता ही सेवा अभियान चलयतात. ह्या वर्सा तें 11 सप्टेंबरा सावन सुरू जातलें. त्या दरम्यान आमी आपापल्या घरांतल्यान भायर सरून श्रमदानांतल्यान महात्मा गांधीजीक कार्यांजली ओंपतले. जावं घरां, जावं गल्ल्यो, चौक, 4 रस्ते, जावं नाले, स्कुलां, कॉलेज धरून सगळ्या भौशीक सुवातांचेर स्वच्छतेचें महान अभियान चलोवपाचें आसा. हे पावट प्लास्टिकाचेर चड भर घालपाक जाय. 15 ऑगस्टाक लाल किल्ल्यावेल्यान हांवें म्हणिल्लें की जे उमेदीन आनी उर्जेन एकाच बराबर 125 देशवासी लोकांनी स्वच्छतायेचें अभियान चलयलें, उक्ताडाक शौचा सावन मुक्ती खातीर कार्य केलें, तेच तरेन आमी एकवटीत जावन सिंगल यूज प्लास्टीक वापरप बंद करपाचें आसा. हे मोहिमे बद्दल समाजांतल्या सगळ्याच वर्गांनी उमेद आसा. म्हज्या थोड्या वेपारी भाव भयणांनी दुकानांत एक तोक्तो लायला, एक प्लेकार्ड लायला, जाचेर बरयलां, गिरायकांनी आपणाली पिशवी घेवनूच येवचें. हाका लागून पयशांची बचत जातलीच आनी पर्यावरण रक्षण करपाक आमचें योगदानूय दिवंक शकतले. ह्या वर्सा 2 ऑक्टोबराक बापूंची 150वी जयंती मनयतले तेन्ना त्या समयार आमी तांकां फक्त उक्ताडार शौचमुक्त भारत समर्पीत करचे नात, जाल्यार त्या दिसा अख्ख्या देशांत प्लॅस्टिका आड नव्या जन आंदोलनाची बुन्याद घालतले. हांव समाजाच्या सगळ्या वर्गांक दर एका गांवगिऱ्या वाठारांत जावं शारांत रावपी निवासी लोकां कडेन मागतां, हात जोडून तांची प्रार्थना करता की ह्या वर्सा गांधी जयंती एके तरेची भारत मातेक प्लॅस्टीक कचऱ्यांतल्यान मुक्ती ह्या रुपांत मनोवया. 2 ऑक्टोबर खास अशा रुपांत मनोवया. महात्मा गांधी जयंतीचो दीस
एक खास श्रमदानाचो उत्सव जावचो. देशांतल्यो सगळ्यो नगरपालिका, नगर निगम, जिल्लो प्रशासन, ग्रामपंचायत, सरकारी बिनसरकारी अश्यो सगळ्यो वेवस्था, आस्थापना, सगळ्यो संघटना आनी दरेक नागरिकाक जण एकल्या कडेन म्हजी विनंती आसा. प्लास्टीक कचऱ्याचें कलेक्शन आनी स्टोरेज करपा खातीर फावो ती वेवस्था आसची. हांव कॉर्पोरेट सॅक्टरा कडेन मागतां की जेन्ना सगळें प्लास्टीक एकठांय जातलें तेन्ना ताच्या फावो त्या विल्या खातीर फुडें सरचें, डिस्पोजल करपाची वेवस्था जावची. प्लास्टीक रिसायकल करपाक जाता, ताचे पसून इंधन तयार करप शक्य आसा. अशे तरेन येता त्या दिवाळीचे परबे मेरेन आमी ह्या प्लास्टीक कचऱ्याच्या सुरक्षीत विल्यांचेंय कार्य पुराय करपाक शकतले. हय, फकत संकल्प करपाक जाय. प्रेरणे खातीर हांगा थंय सोदपाची गरज ना. गांधी परस व्हडली प्रेरणा खंयची आसतली? म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमची संस्कृत सुभाशितां म्हळ्यार एके तरेची गिन्यानाची रत्नां कशी. आमकां जिणेंत जें जाय तें तातूंत मेळूंक शकता. ह्या दिसांनी म्हजो संपर्क खुपूच कमी जाला, पूण आदीं म्हजो खूब संपर्क आसलो. आयज हांव एका संस्कृत सुभाशिता वरवीं एका म्हत्वाचे गजालीक स्पर्श करपाक सोदतां. शेकड्यांनी वर्सां आदीं बरयल्ल्यो ह्यो गजाली, पूण आयज लेगीत तांचें कितलें म्हत्व आसा. एक उत्तम सुभाशीत आसा आनी तातूंत सांगलां, पृथिव्या त्रीणी रत्नानी जलमन्न सुभाषितम मूढेः पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा प्रदीयते. म्हळ्यार धर्तरेर उदक, अन्न आनी सुभाशीत ही 3 रत्नां आसात. मूर्ख लोक फातराक रत्न म्हणटात. आमचे संस्कृतायेंत अन्नाक खूब म्हत्व आसा. तें इतलें आसा की आमी अन्ना विशींच्या गिन्यानाकूय विज्ञानांत बदल्लां. संतुळीत आनी पुश्टी दिवपी अन्न आमकां सगळ्यांक गरजेचें, चड करून महिला आनी ल्हान बाळकांक, कारण हीच आमच्या फुडाराच्या भविश्याची बुनयाद जावन आसा. पोशण अभियान हाचे वरवीं पुराय देशांत फुडारिल्ल्या विज्ञानीक पद्दतींनी पोशण हें जन आंदोलन जायत आसा. लोक नव्या आनी मन भुलवण्या पद्दतींनी कुपोशणा कडेन लढाय करीत आसात. केन्ना तरी म्हज्या लक्षांत एक गजाल हाडून दिल्ली. नाशीक शारांत मूठभर धान्य हें एक व्हडलें आंदोलन जालां. पीक कापपाच्या वेळार आंगणवाडी सेविका लोकां कडल्यान एक मूठ धान्य घेवन जमयतात. ह्या धान्याचो उपेग भुरगीं आनी महिलांक खातीर गरम जेवण तयार करपा खातीर जाता. हातूंत दान करपी व्यक्ती एके तरेन जागरूक नागरीक, समाजसेवक जाता. त्या उपरांत तो ह्या ध्येयाक आपणाक समर्पीत करता. त्या आंदोलनाचो तो एक शिपाय जाता. हिंदुस्तानाच्या दरेका कोनशांतल्या आमी सगळ्यांनी घराब्यां भितर जाता त्या अन्न प्राशन संस्कारा विशीं आयकलां. हो संस्कार जेन्ना भुरग्याक पयलेच फावट लिक्वीड फूड न्हय, सॉलिड फूड आहार दिवप सुरू करतात तेन्ना करतात. गुजरातान 2010 सालांत चिंतलें की अन्न प्राशन संस्काराच्या समयार हे विशीं लोकां भितर जागरूकताय हाडपा खातीर भुरग्यांक कॉम्प्लिमेंटरी फूड कित्याक दिवचें न्हय. ही एक खूबच सुंदर अशी तजवीज आसा जी सगळेच कडेन आपणावपाक येता. कांय राज्यांनी लोक तिथी भोजन अभियान चलयतात. जर घराब्यांत जल्मदीस आसत, जावं एखादो शुभ दीस आसत वा एखादो स्मृती दीस आसत, जाल्यार घराब्यांतले लोक पुश्टीक सुवादीक जेवण तयार करून अंगणवाडयेंत वतात, स्कुलांनी वतात आनी घराब्यांतलो लोक स्वता भुरग्यांक वाडटात, भरयतात. आपणाल्या आनंदाक ते वाडटात आनी आनंदांत भर घालतात. सेवाभाव आनी आनंदभाव हांचें अद्भुत मिलनूच हांगा दिसता. इश्टानो, असल्यो जायत्यो ल्हान ल्हान गजाली आसात जांचे वरवीं आमचो देश कुपोशणाच्या आड एक प्रभावी लढाय लडूं शकता. आयज जागरूकताय नाशिल्ल्यान गरीब आनी गिरेस्त दोनाय तरांच्या घराब्यांचेर कुपोशणाचो परिणाम जाल्लो आसा. अख्ख्या देशांत सप्टेंबर म्हयनो पोशण अभियानाच्या रुपांत मनयतले. तुमी मुजरत ताचे कडेन संलग्न जायात, म्हायती मेळयात, कितें तरी नवें जोडात, तुमचेंय योगदान दियात. जर तुमी एखाद्या मनशाक कुपोशणांतल्यान भायर काडलो जाल्यार ताचो अर्थ आमी देशाक कुपोशणांतल्यान भायर काडटात. हॅलो सर, म्हजें नांव सृष्टी विद्या आनी हांव 2nd इयरची स्टुडंट. सर, हांवें 12 ऑगस्टचो तुमचो एपिसोड पळयल्लो बेअर ग्रिल्स हांचे बराबर, जातूंत तुमी आयिल्ले. तर सर, म्हाका तुमचो एपिसोड पळोवन खूब बरें दिसलें. फर्स्ट ऑफ ऑल,
ही गजाल आयकून बरें दिसलें की तुमकां आमच्या नेचर, वायल्ड लायफ अँड एनवायरमेंट हांची कितली लागणूक आसा, कितली चडावत कॅर आसा. आनी सर, तुमकां त्या नव्या एडव्हेंचरस रुपांत पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें. देखून सर, म्हाका समजून घेवपाचें आसा की तुमचो ह्या एपिसोडाच्या वेळार एक्सपिरियन्स कसो आसलो. आनी सर, लास्ट अशी एक गजाल हांव ॲड करपाक सोदताली की हो एपिसोड चलतना तुमची फिटनेस लेवल पळोवन, तुमकां फीट अँड फायन पळोवन म्हजे सारकिले यंगस्टर्स खुपूच इम्प्रेस आनी खुपूच चड मोटिवेट जाल्यात. बाय सृश्टी, फोना खातीर हांव तुजो उपकारी. तुजे भशेनूच हरियाणांतल्या सोहना हांगच्यान के पांडेयजी आनी सुरत सावन ऐश्वर्या शर्माजी वांगडाच आनी जायत्या लोकांक डिस्कवरी चॅनलाचेर दाखयल्ल्या मॅन वर्सीस वायल्ड एपिसोड विशीं जाणून घेवपाची इत्सा आसा. हे फावट जेन्ना मन की बात खातीर म्हजो विचार चलिल्लो तेन्ना म्हाका पक्कें खबर आसलें की ह्या विशयाचेर जायते प्रस्न येतले आनी जालें तशेंच. आनी फाटल्या कांय आठवड्या भितर हांव जंय जंय गेलो आनी लोकांक मेळ्ळो थंय मॅन वर्सीस वायल्डची चर्चा म्हणटात ती जाताच. ह्या एका एपिसोडान म्हाका फकत हिंदुस्थानांतल्याच न्हय जाल्यार जगभरांतल्या तरणाट्यां कडेन जोडलां. हांवेंय केन्ना चिंतूंक नासलें की तरणाट्या काळजांनी हे तरेन म्हाका सुवात मेळटली. हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें की आमच्या देशाचे आनी संवसारांतले युवाक कितल्या विंगड विंगड गजालीं कडेन लक्ष दितात. हांवें केन्ना विचार करूंक नासलो की जगभरांतल्या तरणाट्या काळजांक स्पर्श करपाची संद म्हजे जिणेंत केन्ना पूण मेळटली. आनी कितें जाता? आतांच फाटल्या आठवड्यांत भूतान गेल्लो. हांवें पळयलें की प्रधानमंत्री ह्या रूपान म्हाका जेन्नाच्यान जंय जंय वचपाची संद मेळ्ळ्या आनी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाक लागून स्थिती अशी जाल्या की संवसारांत जाचे कडेन हांव पावता, बसता तेन्ना कोण ना कोण 5-7 मिनटां तरी योगा संबंदान म्हजे कडेन प्रस्न आनी जाप असो संवाद मुजरत करतातूच. चुकूनच संवसारांतलो एखादो व्हडलो नेता असो आसतलो जाणें म्हजे कडेन योगा संबंदान चर्चा करूंक ना. आनी हो म्हजो अख्ख्या जगांतलो अणभव आसा. पूण हालींच्या दिसांनी एक नवो अणभव येवपाक लागला. जो कोण मेळटा, जंय जंय उलोवपाची संद मेळटा थंय वायल्ड लायफ ह्या विशयाचेर चर्चा करतात. एनवायरमेंट संबंदान चर्चा करतात. टायगर, लायन, जीवसृश्ट आनी हांव अजापांत पडटा की लोकांक कितली रुची आसता. डिस्कवरीन ही कार्यावळ 165 देशांनी तांचे भाशेंत प्रसारीत करपाची येवजण तयार केल्या. आयज जेन्ना पर्यावरण, ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंज हाचेर वैश्वीक मंथनाचो काळ चल्ला, म्हाका आशा आसा की अशा वेळार ही कार्यावळ भारताचो संदेश, भारताची परंपरा, भारताच्या संस्कार यात्रेंत आशिल्ली सैमाकडली संवेदनशीलता ह्या सगळ्या गजालींक विश्वांत परिचीत करपा खातीर ह्या डिस्कवरी चॅनलचो हो एपिसोड खूबच मदत करतलो असो म्हजो विश्वास आतां पक्को जाला. आनी आमच्या भारतांत क्लायमेट जस्टीस आनी क्लीन एनवायरमेंटचे दिकेन मारिल्लीं पावलां आतां लोक जाणून घेवपाक सोदतात. पूण आनीक एक इंट्रस्टींग गजाल आसा. लोक मातशे फाटीं जायत एक गजाल म्हाका मुजरत विचारतात की मोदीजी, तुमी तर हिंदी उलयताले आनी बेअर ग्रिल्स हाका हिंदी कळना, तेन्ना इतले जलद गतीन तुमचे भितर संवाद कसो कितें चलूंक शकता? तो उपरांत एडीट केला काय कितें? हें इतलें परते परते शूटिंग जालां काय कितें? कशें कितें जालां? व्हड उत्सुकतायेन विचारतात. हें पळयात, हातूंत रहस्य अशें कांयच ना. कांय लोकांच्या मनांत हो प्रश्न आसा देखून हांव तें रहस्य उक्तें करतां. तशें तें रहस्यूच न्हय. रियलिटी जी आसा ती ही की बेअर ग्रिल्स हाचे कडेन संवाद करतना टॅक्नॉलॉजीचो भरपूर वापर केल्लो आसा. जेन्ना हांव कितेंय उलयतालो तेन्ना ताचो सायमल्टनस इंग्लिशींत अनुवाद जातालो, सायमल्टनस इंटरप्रिटेशन जातालें आनी बेअर ग्रिल्स हांच्या कानांत एक ल्हानसो कॉर्डलेस इन्स्ट्रुमेंट बसयल्लो आसतालो. देखून हांव उलयतालो हिंदी, पूण ताका तें इंग्लिशींत आयकूंक येतालें. ताका लागून संवाद सोंपेपणान जातालो आनी हेंच टॅक्नॉलॉजीचें अजाप जावन आसा. ह्या शो उपरांत व्हडा संख्येन लोक म्हाका जिम कॉर्बेट, नॅशनल पार्क ह्या विशयांचेर चर्चा करतना दिश्टी पडले. तुमी लेगीत नेचर आनी वायल्ड लायफ, सैम आनी जिवावळी कडेन संबंदीत स्थानांचेर मुजरत वचात. हांवें आदींय सांगलां, मुद्दाम सांगता तुमकां, तुमचे जिणेंत तुमी नॉर्थ इस्ट मुजरत वचचें. कितें तें सैम थंयचें तुमी पळयतूच उरतले. तुमचो आंतरीक विस्तार जावपाक लागतलो. 15 ऑगस्टाक लाल किल्ल्यावेल्यान हांवें तुमकां सगळ्यांक आग्रो करून सांगिल्लें की फुडल्या 3 वर्सांत उण्यांत उण्या 15 स्थानांक वचचें.
भारतांतलीं 15 स्थानां आनी पुराय 100% टुरिजमा खातीर अशा स्थानांचेर वचचें, पळोवचें, अध्ययन करचें, परिवाराक घेवन वचचें, थोडा वेळ थंय सारचो. विविधतायेन भरिल्लो हो देश एका शिक्षकाच्या रुपान तुमकांय भितरल्यान विविधतायेन भरतलो. तुमचे जिणेचो विस्तार जातलो, तुमच्या चिंतनाचो विस्तार जातलो. आनी म्हजेर भरोसो दवरात की हिंदुस्तानांत अशीं स्थानां आसात जंयच्यान तुमी नवी स्फूर्त, नवी उमेद, नवें उत्फर्कें घेवन येतले. आनी घडये अशें जावं येता कांय स्थानांचेर परत परत वचचें अशें तुमकां परिवाराकूय दिसतलें. म्हज्या देशवासियांनो, भारतांत पर्यावरणाची कॅर आनी कन्सर्न म्हळ्यार जतनायेची चिंता सभावीकपणान दिसता. फाटल्या म्हयन्यांत म्हाका टायगर सेन्सस जारी करपाचें भाग्य लाभिल्लें. तुमकां खबर आसा व्हय, भारतांत कितले वाग आसात? भारतांत वागांची संख्या 2967 आसा. 2967. कांय वर्सां फाटीं ते चडांत चड हाच्या अर्दान आशिल्ले. वागा संबंदान 2010 सालांत रशियेंत सेंट पिटर्सबर्ग हांगा टायगर समीट जाल्लो. तेन्ना वागांचे उणी जायत वचपी संख्येचेर चिंता परगटावन एक संकल्प केल्लो. तो संकल्प जावन आसलो 2022 मेरेन पुराय संवसारांतल्या वागांची संख्या दुपेटीन करप. पूण ही जावन आसा न्यू इंडिया. हांगा मोखी बेगिनात बेगीन पुराय करतात. आमी 2019 सालांतूच आमच्या टायगरांची संख्या दुपेटीन केली. भारतांत फकत वागांचीच संख्या न्हय जाल्यार प्रोटेक्टेड एरियाज आनी कम्युनिटी रिझर्व्स हांची संख्याय वाडल्या. जेन्ना हांव वागांचो डेटा रिलीज करतालो म्हाका गुजरातेंतल्या गीर हांगच्या शिवांची याद जाली. जेन्ना हांवें थंयचे मुखेलमंत्री पदाचें दायित्व सांबाळिल्लें तेन्ना गीर जंगलांतल्या शिवांचो हॅबिटॅट आंखडून गेल्लो. तांची संख्याय उणी जायत वताली. हांवें गीर खातीर एका फाटल्यान एक उपाय घेतले. 2007 सालांत थंय महिला गार्ड नेमपाचो निर्णय घेतलो. पर्यटनाक जल दिवपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदारले. जेन्ना आमी सैम आनी वन्य प्राणी हांचे बद्दल उलयतात तेन्ना केवळ कन्झर्वेशन ह्याच विशयाचेर उलयतात. पूण आतां आमकां कन्झर्वेशनच्या फुडें वचून कंपॅशनचेरूय विचार करचो पडटलो. आमच्या शास्त्रांनी ह्या विशयाचेरूय खूब बरें मार्गदर्शन मेळटा. शेकड्यांनी वर्सां आदीं आमच्या शास्त्रांनी आमी सांगलां, निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम तस्माद व्याघ्रो वनम रक्षेत वनम व्याघ्रम न पालयेत. जंगल नासत जाल्यार वागांक मनशांच्या राबित्यांत येवपा बगर गत्यंतर नासता आनीक तांची हत्या जाता. पूण वाग नासत जाल्यार मनीस प्राणी जंगल कापून ते नाच करता. म्हळ्यार खरेलेपणान वाग जंगलाचें रक्षण करता, न्हय जंगल वागाचें. कितल्या सुंदरपणान आमच्या पुर्वजांनी हो विशय समजायला. देखून आमी फकत आमची रानां, वनस्पत आनी वन्य जीव हांचें फकत संरक्षणूच न्हय जाल्यार तांकां बरे भशेन जगपाक, फुलपा फळपाक जाय तसलें वातावरण तयार करचें पडटलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 11 सप्टेंबर 1893 1893 ह्या दिसा स्वामी विवेकानंद हांच्या ऐतिहासीक भाशणाक कोण विसरूंक शकतलो. अख्ख्या संवसारांतल्या मनीस कुळयेक हालोवन सोडपी असो हो भारताचो युवा संन्यासी जगाक भारताची एक तेजस्वी अशी वळख दाखोवनूच आयलो. गुलाम भारता कडेन जें जग एके विकृतायेच्या नदरेन पळयतालें त्या जगाचेर 11 सप्टेंबर 1893 दिसा स्वामी विवेकानंद सारक्या महापुरुषाच्या उतरांक लागून भारता कडेन पळोवपाची नदरूच बदलपाची पाळी आयली. स्वामी विवेकानंदांनी भारताच्या ज्या रुपाक पळयिल्लें, स्वामी विवेकानंदांनी ज्या सामर्थ्याक वळखिल्लें, आमी तशे तरेन जगपाचो यत्न करुया. आमचे भितर सगळें कितें तें आसा. आत्मविश्वासान सगळें बराबर पावल मारुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमकां सगळ्यांक याद आसतलीच की 29 ऑगस्ट हो दीस आमी राष्ट्र खेळ दीस ह्या रुपांत मनयतात. ह्या समयार आमी देशभरांत फिट इंडिया मुवमेंट लॉन्च करपाचे आसात. स्वताक फिट करपाक जाय, देशाक फिट करपाक जाय. भुरगीं, तरणाटे, महिला, जाणटी सगळ्यां खातीर हें एक व्हडलें इंट्रस्टिंग अभियान थारतलें आनी तें तुमचें स्वताचें आसतलें. पूण ताच्यो बारीकसाणी आयज हांव सांगपाक वचना. 29 ऑगस्टाची मातशी वाट पळयात. हांव स्वता त्या दिसा तो विशय सविस्तरपणान सांगतलों आनी तुमकां तातूंत जोडून घेतले बगर रावचो ना. कारण हांव तुमकां फिट पळोवपाक सोदतां, तुमकां फिटनेस खातीर जागरूक करपाक सोदतां आनी
फिट इंडिया खातीर आमी सगळे मेळून कांय मोखी थारोवच्यो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 29 ऑगस्टाक फिट इंडिया कार्यावळींत हांव तुमची वाट पळयतलों. सप्टेंबर म्हयन्यांत पोशण अभियानांत आनी खास करून 11 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर ह्या स्वच्छता अभियानांत आनी 2 ऑक्टोबर टोटली डेडिकेटेड प्लास्टीक खातीर, प्लास्टिका पासून मुक्ती मेळोवपा खातीर आमी सगळे घराघरांतल्यान भायर सरून सगळ्या सुवातांनी पुराय ताकद लावन कामाक भिडटले. आनी म्हाका खबर आसा की ही सगळी अभियानां सोशल मिडियाचेर तो एक उल्हासाचोच उत्सव थारतलो. येयात तर एक नवो हावेस, नवो संकल्प, नवी शक्त घेवन फुडें सरुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयच्या मन की बातांत इतलेंच. परते मेळुया. हांव तुमच्या गजालींची, तुमच्या सुचोवण्यांची वाट पळयतलों. येयात, आमी सगळे एकठांय मेळून स्वतंत्रतायेच्या सपनांचो ध्यास घेतिल्ल्या त्या म्हान लोकांच्या सपनांतलो भारत निर्माण करपा खातीर, गांधीजींच्या सपनांक साकार करपा खातीर सुरवात करुया. स्वांत सुखाय भितरल्या आनंदाक सेवा भावांतल्यान प्रकट करीत फुडें सरुया. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.